कुडचडे वाठारात रातच्या वेळार रस्त्यार हिडिपी गोरवां दिसलीं जाल्यार तांकां धरून सध्या मयेच्या गोशाळेंत धाडटात अशें काकोडा कुडचडेचो नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष प्रसन्ना भेंडे हांणी सांगलां। तशेंच गोशाळेंत धाडिल्ल्या गोरवांच्या खावडाची वेवस्था लेगीत पालिकाच करता अशें नगराध्यक्षान सांगलें। टोटल कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉट ओन्ली कुडचडे आमी पंचायत लेवल सुद्दां आमी हो स्ट्रीट जे कॅटल्स आसा तांकां आमी धरून जो बिचोली आमची हें आसा गोशाळा आसा तातूंत आमी ते करता प्लस तांकां आमी एवरी मंथ आमी तांकां आमी पयशे फारीक करता तांकां फिडींग करपाक लागून। जवळ जवळ आमचो पावनकीपर विराज करमल्यान म्हाका दिसता 225 सुमार आमी उबारले हांगच्यान। त्यो खंय धाडटात? आमी बिचोली धाडटा, बिचोली गोशाळा आसा थंय धाडटा, तांचे कडेन आमी टायप केल्लें आसा। ते येता, आमचे मनीस आसता, पावनकीपर आमचो आसा बरोबर, ते येता फूल तांकां हें करून जे स्पॉटेड जे खंय आसता त्या स्पॉटाचेर आमी धाडटा तांकां आनी ते रातचे आमी उबारून व्हरता। आनी मदीं फाटल्या दिसाक मात एक इश्यू जालो थंय म्हणून मातशें स्टॉप दवरला। एक इश्यू कसो जालो थंय आनी ते बिचोली मागीर ते मये ते थंय आसा गोशाळा ती। सो ते लोक कितें म्हणटा हांगचीच गोरवां थंय कित्याक हाडटा, तो एक थंय मातसो इश्यू जाल्लो आसा। सो तो इश्यू आमी सॉर्ट आवट जातले कित्याक ती कंटिन्यू चड जाली गोरवां, कित्याक कुडचड्याक बाकी बैल आसले शिरोड्या फोंड्या। आतां ही जी गोरवां धरतात तेंगे कोण आवय बापूय ना, कोण येना पळोवपाक, कित्याक आमी रातची दिश्टी पडले कित्याक आमकां ताजेर कांय आमी हें करूना, मिन्स कोणी क्लेमूय करपाक येवना। जांकां कोण क्लेम करपाक येता तेन्ना आमी तांकां सांगता आमचे कडेन आसा, तुमचे फायन भरा आनी व्हरा। येयल्यात क्लेम करपाक येता, थोडे येता आपल्याला येना, जेन्ना तांकां कळटा क्लेम करपाक तेन्ना आनी कितें जाता की तांकां इश्यू असो आसता आमची गोरवां व्हेली मागीर आमी कित्याक हो स्टेप घेतला, गव्हर्मेंटान एक्चुअली स्टेप घेतला पूण तातूंत भितर आमी पयलीं इनिशिएटीव घेतला ही उबारपाची कुडचडे म्युनिसिपालिटी। अशें येवन तुमचे कडेन विचारल्या, इन्क्वायरी केल्या? हय हय, आमी सांगता तांकां फायन आसा ती फायन भरा आनी व्हरा।